powerful नहीं थे जनरल कनेक्शन गुड Hey, Kalash. Kalash. Welcome to One and All. I welcome our Tanishri father, Caetano. I welcome MLA Mr. Rohan Kaurti. This project was due long back, and now as time limited here, so has agreed that okay, we will do it before the festival season starts, but we'll delay it only for another 2 days. I welcome you all. Sir, could you just speak a few words on this occasion? डेव्हलपमेंट काम परवरीचे जावचे हे आम्ही दीस रात एक कडेन करीत आसात. Being in the government, lot of things were initiated, and one of these works which was initiated then was this particular road stretch, which was already a part of a bigger road. तो रस्तो करता आसतना हो रस्तो आमी तेन्ना दवरिल्लो कारण लॉट ऑफ अदर सर्विसीस needed to be done. रस्तो कर फोड तोड मोड हे न करता we needed to ensure that the road is done once, so we have also respect the taxpayers money and ensure that the work is done rightly. सो जे सिवरेजचो प्रॉब्लेम आशिल्लो सिवरेजची पायपलायन ले डावन करपाची ती केली, अंडरग्राउंड केबल ले केलो, आनी आतां वी वर सपोज टू डू दिस इन नोव्हेंबर डिसेंबर. Contractors had their own problems of payments and for which the road work was delayed further. I'm happy to say that these road works are commencing from today onwards. For Holy Family stretch, part of Sukur Panchayat, which we have started today, will start from here and ताज्या मागीर सगळे various parts of Sukur, Salvador the Moon and Pena the Franc, where files are in various stages. I would only request the Chief Minister to ensure that people of all walks, life, strata stay here, so that there shouldn't be a differentiation when it comes to development works, and we should need to ensure that development is rightly carried out, which is an inclusive and sustainable development. ताज्या खातीर जी कामां आमी साल्वादोर दी मून, पेना दी फ्रांक आनी सुकूर पंचायतीच्या अंडर जे हॉट मिक्सिंग ऑफ रोड्स आसात चडशे टेंडर जाल्ले आसा, ओन्ली अवेटिंग एक्सपेंडिचर सँक्शन. आनी तो पयलो पाटार जावं नाल्यार सकयल्लो गांव जावं, वाडेच्यान सुरवात केलो जाल्यार वयर येवप आनी हांगाच्यान साल्वादोरच्यान पेना दी फ्रांक परत सकयल वचप. सगळे रस्ते इंक्लुडिंग द ट्रंक एंड द नॅरो रोड्स इनसाइड हॅव बीन टेकन अंडर वेरियस एस्टिमेट्स. आय एक्सपेक्ट फास्टर क्लिअरन्सीस ऑफ दिस फायल्स टू बी डन इन डेज टू कम. आर्थीक परिस्थिती सरकाराची बरी ना म्हणून डिसेंबर 31 पर्यंत स्थगीत दवरिल्ले, अँड दे हॅड सेड की जानेवारी ऑनवर्ड्स फायल्स विल स्टार्ट मुव्हिंग. I expect that the government remains true to its word and ensures that all these works which have been pending for quite some time are done. एक सायडीक मोटर व्हेकल्स एक्ट हाडपाचो प्रयत्न करप आनी रस्ते सारखे नासप हें म्हाका दिसता खंयच्याच गोंयकारांक पडचें ना.
ताज्या खातीर पयले रस्ते पयलो इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार जातकरूच उरिल्ले जे मोटर व्हेकल एक जो सेंटराचो आसा दे वॉन्ट टू ब्रिंग इट हियर दॅट कॅन बी डिस्कस्ड एट दॅट स्टेज. आज तुम्ही हाडून फायनी घालतलो लोकांक विदाउट हॅव्हिंग एनी थिंग टू डू वेन इट कम्स टू द स्टेट ऑफ द रोड विल नॉट बी एक्सेप्टेबल. ताज्या खातीर आज जे डेव्हलपमेंट सुरू जाला जे म्हज्या हातून रोड स्ट्रेचीज ऑफ हॉट मिक्सिंग वी विल एन्श्युअर जे जाता इतले बेगीन सुकूरच्या पंचायतीच्या अंडर साल्वादोर दी मुंद पंचायतीच्या अंडर आणि पेना दी फ्रांक पंचायतीच्या अंडर जाता इतले बेगीन करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. ओके न्यू अमेंडमेंट केला लोकायुक्तान आत्ता सीएमान स्टेटमेंट केला तो वीक जाऊ शकना सो हेजं एमएलए तुझे रिएक्शन केलं. If we need to talk about Lok Ayukta, I think the issue will be majorly taken in the assembly. But since you have asked me, I can only say it is a reaction of a chief minister, whom I call as Dr. Corruption, to evade corruption practices. Lok Ayukta असा कित्याक ज्या लोकांनी करप्शन प्रॅक्टिसीस केल्ले आसा बाकीचे इश्यूज ताजेर ताबो धरपाक. ज्यो केसीस जाल्या इट मायट बी द बीच क्लिनिंग, इट मायट बी लेबर गेट, इट मायट बी so many cases in the ambit of Lok Ayukta where decisions were given by P.K. Mishra and they needed to be abided by them. आजपर्यंत सरकारान एकूय इलिगल मायनिंग आजपर्यंत लोक आयुक्तान एकूय केस जे दिल्ली रिकमेंड केल्ली ती सरकारान फुडें व्हेल्ली ना. हातून सरकाराचो इंटेंट व्हेरी क्लियरली दिश्टी पडटा की दे डिडंट वॉन्ट टू टेक समथींग वीच वॉज आयडेंटिफायड एज अ फ्रॉड ऑर एज अ स्कॅम. ते आज फुडें दिसत दे आर मेकिंग दीस पर्टिक्युलर एक्ट एज अ टुथलेस टायगर. तो एक्टूच काडिल्लो बरो. लोक आयुक्ताक आनी पगार दिवन ताका आनी कित्याक तुमी कसलो जज जाय तोय चेंज करतले, तुमी नेपोटिझम आनी हे तो क्लॉजूच काडटले, तुमी लोक आयुक्ताच्या रिकमेंडेशनाचेर कितें एक्शन जावंक जाय तेंय काडटले, मागीर लोक आयुक्त कित्याक जाय. सो द चीफ मिनिस्टर टुडे विथ द स्ट्रेंथ ऑफ 27 इज ट्रायंग टू बुलडोज एवरीथिंग. पीपल ऑफ गोवा आर नॉट फूल्स, दे आर रीडिंग बिटवीन द लाइन्स. ZP election is not an outcome or a result of what they thought was right, was not their mandate. Issues of IIT starting from Vadapoi Sattari has shown the roadmap for Goa in days to come. So whether it is Mole or whether it is the 3 linear projects in Mole, whether it is Madai or whether any other thing which is related to the Goa and its future generation, जो पर्यंत गोंयच्या लोकांची परवानगी आसची ना ते पर्यंत प्रोजेक्ट जावपाक एक कठीण आसतले. आनी जो पर्यंत चीफ मिनिस्टर अशी दादागिरी करपाचो ऑटोक्रेटीक स्टायल ताची चेंज जायना तितले पर्यंत म्हाका दिसता डेव्हलपमेंट विल बी ओनली अ वर्ड टू बी यूज्ड बाय हिम. नोबडी विल सी एनीथिंग. सो लोक आयुक्ता वॉट ही हॅज डन is another reaction to his autocratic style of acting as a dictatorial part to support all the crimes that have been done by the people who have been with him or the people whom he has taken inside and तांकां वाचोवपा खातीर लोकायुक्ताच एक्ट चेंज करपाचो ताजो प्रयत्न आसतलो. आमच्या हाजेर फूल 100% वी विल बी पुटिंग आवर ऑब्जेक्शन्स व्हेरी स्ट्रॉंगली टू दीस. लेट अस सी वॉट हॅपन्स. ओके. आणि एक प्रश्न आशिल्लो की आझाद मैदानाचेर आतां फ्रिडम फायटराचे भुरगे जे बशिल्ले आतां फ्रिडम फायटर सुद्दां हांगा मरण उपोशणाक बसता जाल्यार तुमचो से कितें? I extend my full, I already tweeted, I extend my full cooperation and support to the freedom fighters children. It's a long pending issue. समज 100 कोटी लिबरेशनाचेर मोडपाक आसा 60व्या हाका, समज 10,000 जॉब तूं प्रॉमिस करूंक शकता विच इज अनदर जुमला, जाल्यार आय थिंक दे कॅन बी डन. देर आर इश्यूज ऑफ टेम्पररी वर्कर्स, there are issues of non-temporary staff, there are issues of contractual workers, there are so many issues on the regular employees which is not given in spite of working for 7-8 years. ते PWD आसा बाकीच्या डिपार्टमेंटांनी तांकां आज पर्यंत ते 40-42 जाले तांकां अजून पर्यंत रेग्युलरायझेशनचे उलयना. कंपॅशनेट केस तश्योच उरल्या. फ्रिडम फायटराच्या चल्यांक भुरग्यांक अजून नोकरेचेच उलयना. आनी दे आर टॉकिंग अबाउट 10,000 jobs. The freedom fighters has given us freedom. And we are liberated because of what they did for us. A small tribute will be only to act and do what they feel, what we feel we should be doing for them. And some ordinances in the past have helped put a lot of things in place. A small ordinance can also allow to give a respectful homage to the citizens, to the freedom fighters who have fought for us and given us this particular thing, especially in the 60th year of liberation. पण आता पळयत जाल्यार फ्रिडम फायटर जे जाणटे आसा जेंका डायबिटीज ते सुद्दां उपोशणाक येवन बसलेले आसा तेंचे. योग्य आसा ते. तांणी कितें मागलां तर व्हडलें मागून आशिल्लें. दे हॅव सॅक्रिफायस देयर लायफ, दे हॅव सॅक्रिफायस देयर फॅमिली. वॉट दे आर आस्किंग टुडे तांची परिस्थिती पळयात. आझाद भवन आमच्या हांगा आसा पर्वरी आसा. आय नो वॉट दे अंडरगो, वॉट दे डू. इन स्पायट ऑफ दॅट तांकां ती पोटान अजून उजो आसा तांच्या द फ्रिडम फायटरांच्या की गोंय खंय तरी वता तें सांबाळचें. हें सगळें करता आसतना आमचें योगदान कितें आसा तांच्या तर्फे? फेलिसिटेट सत्कार करून जालें म्हणून योगदान तांची वळख करचीच पडटली. पूण आय थिंक अ स्मॉल ट्रिब्यूट वील बी वॉट दे एक्सपेक्ट. इट्स अ व्हेरी स्मॉल थिंग फॉर द नंबर्स वॉट दे आर. इतले आसतले ते आसून.
100, 150, 200. 10,000 jobs and 100, 150 is not even a figure to talk about. At various locations, based on their merit, definitely you can have a very simple way of looking at it and ensuring that they are given some tribute in the right way.